मीन खणी चालू जावपा खातीर सरकाराचे प्रयत्न चालूच आसात. सरकार ऑर्डिनन्स काडल्यार ऑर्डिनन्साच्या विरोधात कोणय कोर्टान वचपाची शक्यताय आसा. आनी कांय म्हयने पाशयेंस काडपा खातीर कांयच हरकत ना अशें वीज आनी कायदो खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. ऑर्डिनन्स काडल्या पण इट कॅन बी ऑलवेज चॅलेंज. वॉट इज द म्हणजे आमचे गोंयांत तुवें नांव घेवपा नाका, सगळ्यांक खबर आसा. आय डोंट वॉन्ट टू गिव दॅम अनड्यू इम्पॉर्टन्स. बट ऑर्डिनन्स काडले जाल्यार यू कॅन चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन. सो इट इज बेटर दॅट अ बील कम्स. एक म्हयनो 2 म्हयने कांय फरक पडना. डिसेंबर सेशन आमचे आसतले. ऑर्डिनन्स जर आज काडले, अर्जन्सी ऑफ ऑर्डिनन्स वील बी आस्क्ड. दे वील चॅलेंज अगेन देर विल बी प्रॉब्लम. वॉट इज बी ऑर्डिनन्स? ऑर्डिनन्स इज बिफोर द पार्लियामेंट सेशन or assembly session. In between, government gives some directives to do, and the bill is going to be introduced, so the ordinance comes. So let us wait for the bill. That is what my thing is. Ordinance is part of the bill, so ordinance within 15-20 days does not make a difference. गोंयच्यो मीन खणी चालू जावपाचे खातीर लोकसभेन बील पास करप हेच फायद्याचें आसा आनी त्या तरेन सरकार प्रयत्न करता. डिसेंबरान अधिवेशन आसतलें तेन्ना गोंयच्या मीन खणी संदर्भात बील चर्चेक येतलें अशें मंत्री काब्राल म्हणटा. I feel it is better that we remove a bill and get it passed in the parliament. Will bring a permanent solution. Session of parliament is going to be called in December, so I feel that it should go as a bill in the parliament. But Center rejecting your proposal doesn't it affect your things? रिजेक्ट केलं कितें आमी पळय रिजेक्ट कित्याक गोवा इज व्हेरी स्मॉल. बट फॉर्च्युनेटली गोवा इज हॅविंग BJP गव्हर्मेंट हियर एंड BJP गव्हर्मेंट इन द सेंटर. वी हॅव बीन कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप. आनी कितें आतां गोंयचो इशू जो आसता तो डिसिजन घेवपाक आख्खे इंडिया भितर मायनिंगाचो इशू आहा तोय तेजेर म्हत्व पडटा. सो लेट अस गिव टायम. वी आर फॉरवर्डिंग. आवर केसीस आर गोईंग व्हेरी स्ट्रॉंगली. आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो फूल सपोर्ट आसा. इवन वेन इज नॉट सीक ही इज बीन रायटिंग कंटिन्युअसली लेटर्स टू देम. इवन अगेन ही हॅज रिटर्न येस्टरडे. सो थिंग्स आर हॅपनिंग एंड ही हॅज ऑलरेडी स्पोकन टू ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर की दीस इज द ओनली सोल्युशन वॉट वी फायंड एंड वी शूड गो फॉरवर्ड इन दॅट. म्हाका दिसता इट टेक टायम बट वी आर कॉन्फिडंट that in the upcoming parliament session जे येवपाचें आहा थंय बिल जातलें इंट्रोड्यूस.